गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसात। कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी करप चालू आसा। ह्याच मोहिमे खाला दिवचल पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळा, अशी माहिती कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पेनाचो नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश काकोडकार हांणी दिली। तशेंच ज्या लोकां मदीं पयले स्टेजीचो कॅन्सर सांपडला तांचेर उपचार सुरू आसात। तशेंच कॅन्सर सांपडिल्ल्या दुयेंतींक जीएमसीत फुकट उपचार दितले अशेंय ह्या वेळार डॉक्टर जगदीश काकोडकार हांणी सांगलां। हजारांनी पेशंट आता पर्यंत आमच्या डॉक्टरांनी चेक केल्ले आसा। 8 कॅम्पामदीं आमकां जवळजवळ 3 ते 4 ब्रेस्ट कॅन्सर सांपडले, जे सुरवातेच्या स्टेजीक आसा, ताचो उपाय चालू आसा। एक तोंडाचो कॅन्सर सांपडलो, एक गर्भाशयाच्या पिशवेच्या तोंडाचो कॅन्सर सांपडलो, एक प्रोस्टेट कॅन्सर डाउटफुल आसा आणि जवळजवळ म्हाका दिसता 17 ते 18 प्री कॅन्सरस ओरल लिजन्स हे डेंटल कॉलेजच्या टीमीन सोडून काढल्या। ताचे प्रमुख कारण जावन आसा तंबाखू। तर इतल्याच 1,500 मायल लोकां भितर आमकां जर इतले कॅन्सर मेळ्ळे आनी प्री कॅन्सरस लिजन्स मेळ्ळे, हांव लोकांक समजावून सांगूंक सोदता की हे सगळे पेशंट जिवंत उरतले। भलायकी खात्याच्या कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या तपासणी शिबिरा वेळार स्वादुपिंड कॅन्सराचो पयलो दुयेंती सांपडला, अशी माहिती भलायकी खात्याच्या विश्वसनीय सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या। कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला शेनवारा दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात तपासणी शिबीर घडोवन हाडिल्ले। ह्या शिबिरा वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दंत महाविद्यालयाच्या तज्ञ दोतोरांनी सुमार 253 जाणांची तपासणी केली। हे तपासणे वेळार कॅन्सराची लक्षणां आशिल्ले कांय दुयेंती सांपडल्यात अशें कळटा। ह्या दुयेंतींचेर आतां उपचार सुरू जातले। कॅन्सर दुयेंसाचे वेळारच निदान जावचे आनी कॅन्सर दुयेंतींक वेळारच उपचार मेळचे ह्या हेतान सरकाराच्या भलायकी खात्यान कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियान हातांत घेतला। आतां मेरेन राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत ह्या अभियाना खाला शिबिरां घडोवन हाडिल्लीं आसात। वेगवेगळ्या वाठारांत घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत 1,500 परस चड जाणांची तपासणी केल्या अशें कळटा। वेगवेगळ्या वाठारांत केल्ले तपासणे वेळार 130 परस चड दुबावीत दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या सगळ्या दुबावीत दुयेंतींचेर भलायकी खात्या वतीन उपचार करतले। कॅन्सर दुयेंसाचे वेळारच निदान जालें आनी दुयेंतींचेर जर वेळारच उपचार सुरू जालो जाल्यार ह्या दुयेंतींच्या जिवाक कसलोच धोको ना अशें भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।